प्रितीच्या बाबा भयणीनो आज 13 तारीख आणि आज आमी फातिमा सायबिणीचो उगडास करता. एका रशियाच्या गांवांत एका दिसाक कोणे तरी एक मनीस सांडलो. आपूण असोच भोवाडेक वेता आसतना सांडलो आनी रानांत पावलो. रानांत भोंवतालो आनी तो रस्तो सोदतालो. सोदता सोदता ताका रस्तो मेळना जालो. तो घाबरलो. रात जावंक लागली आनी रात जशी वाडत वेताली काळोख त्या रानांत उदीक जातालो. लायट ना. आमी जाणो जेन्ना आज दिसभर सकाळीं लायट नासली तेन्ना आमकां गरमी जाता. काळोख जंय फ्लॅटां आसात थंय तो लायट ना जाल्यार आमी मातशे घाबरता, कित्याक आख्खो आमचो रूम आसा तो काळोखान भरता. रातचो तर लायट ना जाल्यार आमी जायते फावटी भियेता. रस्त्यार तर लायट ना आमी बोबाड करता. लायट ना त्या वाटेन वचूंक जायना दिसती पडोन. ही भाशेन ह्या मनशाक ताची उदीक आनी उदीक भिरांत वाडूंक लागली आनी रस्तो ताका मेळना जालो. ताणें मतीन चिंतलें, हांव तर देवाक मानिना, देवाचेर हांव विस्वास दवरिना. ह्या वेळार हांव एकटोच आसा रानांत. कितें करतलो? कोणाक उलो मारतलो? हेलिकॉप्टर तर वयता आनी येवचो ना. जनावरां रातची येतलीं जाल्यार ती म्हजी इश्टा न्हय, ती म्हाका खातलीं. म्हज्यान एकलो रावंक जायना. म्हणटूच बेस बरें ताणें म्हणलें, वच सयेक म्हाका. कितें करतलो? हांव दिमी घालतलो आनी देवाक उलो मारतलो. जे देवाक हांव वळखना, जे देवाक हांव मानिना, जे देवाक हांवें केन्नाच उलो मारूंक ना, ताका आज हांव कितें भाशेन उलो मारतलो. आनी ताणें म्हणलें, देवा, हो आसा तुजो मनीस हांगासर. चाकर म्हणूंक ना, मनीस हांगासर. हांव वाट चुकलां. वाट म्हाका मेळना. म्हाका वाट दाखय. आनी बाबा भयणीनो तो आपल्या घरा पावलो आनी घरा पावल्या उपरांत ताका कोणें तरी विचारलें, आरे तुका मारो कसो मेवलो? कोणें तुका वाट दाखयली? ताणें म्हणलें, अशें अशें जालें. आनी रात जशी पडोंक लागली, सुर्या जेन्ना सकला आपूण उदेवून सकला पडलो तेन्ना हांवें चिंतलें, कोणाक म्हूण उलो मारतलो? देवाक उलो मारतलो. आनी हांवें देवाक उलो मारलो. आनी दुसऱ्या एका एथेइस्टान ताका हांसोन विचारलें, म्हणटच तुका देव पावलो? आनी ताणें म्हणलें, ना, देव पावूंक ना. म्हाका एक गायड थंयसर आयलो. वन गायड केम अलोंग and he directed me and showed me the way how to move out from that jungle in that darkness. My dear brothers and sisters, it is faith that matters. And Our Lady of Fatima said, pray the rosary. She did not say it just because of fun. She did not say because she wanted people to follow a certain way of life. No, she had an anxiety. She knew what was coming. She knew what the world was going through. तिका खबर आसली कितें जावचें आसा संवसारांत. आनी तिणें लुसियाक हो तिसरो सेगरेत सांगलोलो. कितें म्हणून? संवसार सगलो म्हज्या पुताच्या काळजाक नोमान करता तसलो जावंक गरजेचो. ताणें आपलीं पातकां भोगसून आपले जिविताची नवसरणी करून परतून म्हज्या पुताची येवंक गरज. It is important that they return to my son. And Baba Budino, pray, she said, pray for the conversion of the world, that many souls which are lost may come back. Let us recollect ourselves and gather strength in order that we may pray for sinners. And the rosary is the best instrument to pray for the sinners, because the Satan is afraid of the rosary. आणि बाबा भयणीनो, आमच्या चालत्या मनशाच्या जिविताक तीर्थ जावन आसा एक ब्रेवियरी. आमी जाणो, all the religious fathers, sisters and those who are committed, they pray the breviary. That's their prayer, the prayer of the church. But for the lay people, the rosary is their breviary.
हाका लागून सायबीण माय म्हणटा, प्रे द रोजरी सो दॅट सिनर्स मे कम बॅक, दॅट सिनर्स मे रिटर्न टू द लॉर्ड. आनी ती म्हणटा, तुमी भिवची गरज ना, तुमी तुमच्या काळजांत भिरांत हाडची गरज ना, तुमी तुमच्या काळजांत ओदीक धीर बरवसो आनी बाबाट दवरचो, कित्याक तोच सरवंडार तुमकां आपल्या माये मोगान सांबाळटलो आनी साल्वार करतलो. ही वील सेव यू फ्रॉम ऑल डॅमनेशन्स. आनी बाबा भयणीनो, आमी जाणव जेन्ना अफगानिस्तानाक एक झूज मांडलें तेन्ना आमी म्हणटाले मे बी दिस द स्टार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर. When the Gulf War started, we started saying maybe it's a third world war, beginning of the third world war. When it started in the other places like Syria and all, we said that's the end of the world. They are bombarding everywhere. Bosnia, Herzegovina, we said that's the start of the third world war, but it's not the third world war. Third world war is about to start. And it will take place in a different way. कित्याक सांगला ते भाशेन फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन्स, there will be fire in the seas, and we know how fire takes place in the water, because the nuclear arsenals are in plenty, in abundance, with the nations who are having nuclear weapons. And भाऊ गरज आमी या आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक मागणे करूंक. कसले मागणे? आमकां जे देवान हातयार दिलां पळय ते कसले? तेर्साचे मागणे. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां कांय बरीं उतरां मेळटात. कांय बरें एफेसकारांक बागेवन पावलो आपले चिटीन अशें म्हणटा, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाडणी. प्रेज टू आवर लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. ही हॅज फिल्ड अस विथ द हेवनली रिचीस. संवसार रोजच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र, कोतावीन आनी मोगान भरलेली जावं, दॅट वी मे बी फावंड वर्दी, होली बिफोर हिम अँड ब्लेमलेस, विथावट एनी ब्लॅमिश. कित्याक जाय तें केलें थंय? कित्याक देवान ही एडॉप्टेड अस एज हिज सन्स एंड डॉटर्स थ्रू द ब्लड ऑफ क्रायस्ट. म्हणटच देवान जेजू क्रिस्ताच्या रोगता उदेशी आनी ताच्या मोरणा आनी पुनर्जिवनपणा उदेशी आमकां सगल्यांक आपल्याली आपणायलोली भुरगीं करून घेतली परतून. वी वे ऑल लॉस्ट बिकॉज ऑफ द सीन ऑफ वन मॅन, बट वी गेन्ड बॅक अगेन द किनशीप ऑफ द फादर बिकॉज ऑफ द डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ क्रायस्ट. म्हणटच गरज बाबा भयणीनो, आमी दिसपोटी उगडास करूंक आमकां सगल्यांक देवाची भुरगीं केल्यान. वी हॅव बीन once again made as adopted sons and daughters of God by Christ himself. आनी जरी तर जेजून आमकां देवाची भुरगीं केल्यान जाल्यार ताचे आवयन आमकां एक हातयार दिलां सैतानाचेर आमी झुजूंक. कसलें हातयार? मागण्याचें हातयार, तेर्साचें हातयार. दिसपोटी आमी जेन्ना तेर्स करता बाबा भयणीनो, तेन्ना सैतान आमचे सरशी लागीं येवंक भियेता. जेन्ना आमी तेर्स करता तेन्ना बाबा भयणीनो, सैतानाच्या सगल्या आडगा नाडगांचेर झुजूंक आमी पावता. जेन्ना आमी तेर्स करता तेन्ना बाबा भयणीनो, आमी सगल्या पुर्गोतोरीन आसलेल्या आत्म्याक आमी उदीक आनी उदीक तांकां मागणें करूंक आनी बोड आमी जाता. जेन्ना आमी तेर्स करता तेन्ना बाबा भयणीनो, संवसारांत झुजां आनी हेर मांडटात संवसारा वयर दुस्मानकायो, त्यो शांतीन वावरूंक आमी उदीक आदार दिता. आज तुका आनी म्हाका परतून एकदां उगडास करता सायबीण माय. ह्या तेगा भुरग्यांक ती दिसती पडली, फ्रांसिस्का, जाशिंता आनी लुसिया, ती आमकां उगडास करता परतून एकदां. कितें म्हणून? तुमी परतून एकदां मागण्याची मनशां जावची. तेर्साचें मागणें तुमच्या जिवितांत तुमी विसरचें न्हय. हाका लागून आयच्या वाचपान काय बरें म्हणलां, आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणे आमकां बोलेपणान फावो केल्ल्या आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर
देवान अशें केलें. It's God who made this for us. He destined us to give us Mother Mary so that we may be saved from damnation. आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत ताळण्याचेर झुजूंक ही मारयेन आमकां परतून उगडास केलो. माजुगोरी दिश्टी पडली तेन्ना तेंच सायबीण मायन सांगलें. लुट्स दिश्टी पडली तेन्ना सायबीण मायन तेंच परतून उगडास केलो. तेर्साचे मागणें आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक भावार्थान आमी करुया. भावार्थाची हातयार आमी जावया. लेट्स बी इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ फेथ in order that we may fight the evil that is in us. First of all, the evil that is in us, in order that we may become a reflective mirror for others to see, in order that they too may change their lives. आज परतून एकदा आमकां उगडास करतना बाबा भयणीनो सायबीण मायची मजत आमकां मागुया. That all those who have gone astray, especially the sinners, all those who are addicted to drugs, all those who are addicted to pornography, all those who are addicted to adultery, all those who are addicted to a different way of life, what is called hedonism, that they may come back, understand the value that Christ has taught us, that they may revert back their life and live a life according to the teaching of Christ. देवाचे कुरपेन ताणी जिवंक जेजूच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसुली. इतली व्हड देवाची कुरपेची ग्रेस्काय बाबा पयली. म्हणटच आमकां ही सोडवण फावो जाल्यार आमी आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी आनी आमचे चालीन दुसऱ्यांकूय दिवंक आमी वावरुया. Let us then ask for this grace, that if we have been washed by the blood of Christ, we too may become an example for others, that they too may change their life, return back to Christ, and live a life worthy according to his teachings. हीच कृपा आमकां सगल्यांक दोन दिसाक आनी आयच्या दिसाक मागून घेवया. आमेन.